हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहा? होपसो सगळी बरी हांव. आयचो व्लॉग आतां अपलोड करतलें. पोक बिरयानी रेसिपी म्हाकोडे रॉस्टन म्हणून मागलोली. रॉस्टन होपसो तुका आमची पोक बिरयानी लायक जातली. आतां पोक बिरयानी स्टार्ट करता. चम्मच बिर्याणी करता आता. कांदो 8 टोमाटो मिक्सरार मारला, पेस्ट केला बारीक. तो टोमाटो बारीक केलेलो मिक्सराचेर. मागीर ग्रीन चिली, उदीचो, जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, मॅगी, क्रीम, केसुरी मेथी, धनिया पावडर, मिरयां, वेलची, तिखी, लवंग, बिर्याणी मसालो, रेड चिली पेस्ट, कर्ड, पुदिना, बे लीफ आणि राईस. आता ते सगळं एक एक करून मिक्स करतलो. आले लसूण लायता आणि मीठ घालता आणि उदीचो. चाळीस मिनिट कुणी दवरपाक जाय ल्हान तेका. ल्हान 40 मिनिट दवरपाक जाय. गॅसीर आतां पोक घालता तितून. उडयला बेसते ना, नुसतं गरम जाता. पुदिना, ग्रीन चिली, मॅगी उडयता. मसाला आणि कोरिएंडर पावडर. टोमाट करून मिक्सरार मारलेले पळय ते टोमाट ते आख्खे कुडके घालून आता मिक्सरार मारला, मॅश केलं ते.
तेल मातशें उणें दवरपाचें कित्याक हेजें तेल सुट्टा उकडाच्या माटाचें दवरप ताका मिनटां मातशें शिजोवंक जाय तें सगळें मिक्स जावपाक जाय आतां सगळें मसालो घातलो तें बरें शिजोवंक जाय चडूय शिजोवं मातशें शिजल्या उपरांत मागीर हें मिक्स करप हें सगळें घालिना कित्याक हेजें सगळें तेल सुटलें हें सगळें तेल जातलें देखून हें केलें तेल जालें पळय तेल घालपाचें न्हू तितून हें भायर उडोवपाचें हिंग घालता लवंग तिखी इलायची तेल घालून मसालो घालता हितून कांय ना बेश्टो कांदो घालून मागीर हितून बेश्टो कांदो भाजला तेल बी कांय घालूंक ना हितून इल्लें उदक उडयता पळय हितूनच भाजपाचो तेल घालून तेल मागीर आलं आनी किसमीस
झालं बिर्याणी रेडी. आज म्हणजे पोक रेसिपी रेडी हा, रिक्वेस्टेड रेसिपी. ही पोक बिर्याणी केली आम्ही. तुम्ही घराकडे यूज करा, टेस्ट करून सरप्राईज करा आणि कॉमेंट द्या. सो काय सगल्यांनी पोक बिर्याणी चोयला आसतली. सो तुमकां कशी लागली तिका म्हाका कमेंटान सांगा. लायक जाली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. आनी फ्रेंड्स फॅमिलीक सांगा सबस्क्रायब करा आनी तेंगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कर म्हणून सांगा. ओके, आयज तुमकां ब्लॉग्स येवची ना, आयज जस्ट तुमकां रेसिपीज येतली. 2 टायम रेसिपी येतली, कित्याक म्हाका कवर करपा जाय न्हू खूब तरी, पूण रेसिपीज कवर करून पावपा ना. म्हणल्यार मांसाची रेसिपी कवर करून पावपा ना. खूब रेसिपीज मागलेल्यो हाय तुमी, तरी पूण हांव ट्राय करता दिसा 2 पाटी घालून तुमगे रेसिपी ट्राय करून तुमकां दिवपा. तशेंच मागीर लेंथ काबार जाल्या उपरांत तुमगेल्यो उरलेल्यो रेसिपीज हाडटलें हांव, अशें हें करपा ना. ओके, आनी ब्लॉग आयज येवपा ना तुमकां. हाल्या येतलो ब्लॉग, मागीर मर्ज करून तुमकां ब्लॉग दितलें 2 दिसाचो. ओके, मेळचें नेक्स्ट व्हिडियो. टिल देन बाय गायज.